प्रेस ब्रिफिंगात तुमकां संबोधीत करतले आमचे राज्यसभेचे सन्माननीय खासदार सदानंद शेट तानावडे संसदीय कामकामा विशीं तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तशेंच प्रेस मिडियाचे आमच्या मदीं आमचे गोवा नॉर्थ गोवा राज्याचे अध्यक्ष दयानंद कारवडकर हांगसर हाजीर आसात. आमचे सन्माननीय राज्यसभेच्या मेंबरा बरोबर हांव रमेश गाडी नॉर्थ गोवा सेक्रेटरी. हांव रिक्वेस्ट करता सुरवात करची. आजच्या उत्तर गोयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेक तुमचे सगळ्या पत्रकारांचे हांव हार्दिक स्वागत करता. माझ्या बरोबर उपस्थित असतात आमचे उत्तर गोयचे पार्टीचे अध्यक्ष दयानंद बाब कारवडकर, आमचे उत्तर गोयचे स्टेटचे सेक्रेटरी उत्तर गोयचे सेक्रेटरी आमचे रमेश बाब भाई. या सगळ्यांच्या वतीन तुमचे स्वागत करता आणि प्रेस ब्रिफिंगेक हांव सुरवात करता. म्हाका एकूण पार्लिमेंट सेशनाच्या संदर्भात तुमचे कडेन उलोवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आज मुद्दम हांवें प्रायस ह्यो अशें थारायलें. काल आमची राज्यसभेत पार्लिमेंट सेशन जे आसा काल सोंपलें. तशें ह्या वेळा पार्लिमेंट सेशन 3 फेजांत जालें. पयलो फेज जो आसलो तो 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी आनी हें बजेट सेशन आशिल्लें. त्यामुळे 13 फेब्रुवारी पासून जो कितें कामकाज जालो त्याचो नियाळ सगळ्यांक त्या वेळाचेर दिलो. सेकंड फेज जी आसली ती 13 मार्च 9 मार्च ते 2 एप्रील आनी थर्ड फेज जी आसा ते जावपाचें आसा. आनी कांय इम्पॉर्टंट बिल्स पार्लिमेंटान येवपाचे आसा ती 16 एप्रिलाक परत एकदा पार्लिमेंट सेशन सुरू जातलें. ते अजून कितले दीस वगैरे ते अजून ठरना. पूण एकूण हें 217वें बजेट सेशन आशिल्लें पार्लिमेंट सेशन आनी हाच्या भितर विविध अश्यो विशय ह्या पार्लिमेंट सेशनाक भितर आयले. आनी खास करून बजेट सेशन जेन्ना जाता तेच्या भितर पयल्या टप्प्यान बजेट पासींग ऑफ बजेट आनी सप्लिमेंटरी डिमांड जे कितें एक्स्ट्रा खर्च केल्लो आसता गेल्या वर्सा ताचो परत तो मागणी मान्य करची पडटा. अप्रोप्रिएशन बिला भितरूय ताचो पास करचें पडटा आनी नवें अप्रोप्रिएशन बील हें ताच्या भितर पास करूं जाय. त्यामुळे अशा पद्दतीचे वेगवेगळे विशय त्या पार्लिमेंट सेशनांत जाले. हांवें सादारण एक म्हणजे रिटर्न ओरल आनी रिटर्न आन्सर अशें सांगले 115 वेगवेगळे प्रश्न म्हणजे ह्या सेशना भितर आयले. आनी त्याच्या भितर सादारण एक 38 वेगवेगळे प्रश्न जे आसले ते गोवा रिलेटेड एंड ऑल इंडिया रिलेटेड. त्याच्या भितर मायक्रो एंड स्मॉल मिडियम एंटरप्राइजीस आसत, 4 सिव्हिल एविएशन आसत, पोर्ट्स, शिपिंग, मोटरवेज, हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंज्युमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आयुष, ट्रायबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस एम्पॉवरमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, पंचायत राज, एजुकेशन, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, लॉ एंड जस्टिस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज, कम्युनिकेशन, रूरल डेवलपमेंट, रेलवेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पावर, माइनॉरिटी अफेयर्स, केमिकल एंड फर्टिलायझर, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, कॉर्पोरेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, हेवी इंडस्ट्रीज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनान्स, माइन्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेअर, स्टॅटिस्टिक्स प्रोग्राम्स, जलशक्ती आणि कल्चर अशी 38 वेगवेगळी खाती. आणि या 38 खात्यांतले 115 वेगवेगळे प्रश्न. या प्रश्नांची उत्तरां काय रिटर्न आणि काय ओरल अशी या सेशना भितर तुमचे हांवें मागिल्ले. तेजी इन्फॉर्मेशन कांय गोवा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळें. हाच्या भितर डिस्कशन आनी कांय हाच्या भितर पार्टिसिपेट जावपाक चान्स मेळ्ळो. आनी ताच्या भितर एक मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेवलपमेंट म्हणजे रुरल डेवलपमेंट आनी ही जी बजेट सेशन हें जालें आनी ह्या बजेटा भितर तें प्रोविजन सरकारान विकास रुरल विकास करपाक लागून दवरलो. त्या संदर्भांतलो त्याचो बेनिफीट कितें कशा पद्दतीन रुरल डेवलप जावपाक जातलो त्या संदर्भांत थोडीशें 10 मिनटांचें उलोवपाक म्हाका ह्या विशयाचेर दिलो चान्स दिलो. आनी ताच्या भितर 2000 मोदी जी प्रायम मिनिस्टर जावच्या पयलीं त्याची बजेट सादारण 1000 कोटी 12,581 कोटी हे 2000
ते आज त्याची बजेट जी आसा ती 19,000 कोटी हे विलेज रुरल डेव्हलपमेंट जे आसा ताका जोडिल्लें आसा आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे जे विजन आसा विकसीत भारत 2047 भारत जर विकसीत राष्ट्र जातलें जाल्यार ताच्या बरोबर आमचे गांव सुदारपाक जाय, गांवांचो विकास जावपाक जाय आनी विविध अश्यो स्कीमी ज्यो ताच्या भितर जी आमची स्कीम आसा, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड स्कीम आसा, ताच्या भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावपाक जाय अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो स्कीम्स ताचो फायदो रुरल इंडिया ही डेव्हलप जावपाक कशें जातलो त्या संदर्भांतलो जो भुरग्यां कारण सगळेच विशय लोकसभा आनी राज्यसभेन रिपीट जायना, कांय विशय वेगळे आसता आनी त्यामुळे हो विशय रुरल डेव्हलपमेंटाचो बजेटाचो विशय आमच्या राज्यसभेन आसलो तेचेर आमकां उलोवपाचो एक संद मेळ्ळी त्या संदर्भांत हांव उलयलो. अप्रोप्रिएशन बील 2026-2025 फाटल्या वर्सा जो खर्च जालो तो एडिशनल जालो तेजेर पासींग करप आनी अप्रोप्रिएशन बील 2026 म्हणजे नवो जो बजेट जालो त्या बजेटाचो कितें देशाक फायदो जातलो आमी ही बजेट पळयता आसतना ह्या वर्साची केवळ बजेट इज नॉट फॉर 2026-27 बट दीस फॉर द येणाऱ्या 25 वर्सां देश कसो पळयतलो बाय 2047 भारत देश कसो जातलो तेची संकल्पना करणारो बजेट आनी तेतून त्या संदर्भांतलें उलोवप त्यानंतर फायनान्स बील ह्या बजेटान आयलें म्हणजे आमी जो पळयता इन्कम टॅक्साचे वेगवेगळे हे जे आसले सिम्प्लिफाईड प्रोसिजर जो आसा तो कशा पद्दतीन केलो तो फायनान्स बिला भितर म्हणजे फाटलें इन्कम टॅक्स बील जें पास जालें तें ह्या वर्सा इम्प्लिमेंट जाता आनी त्या संदर्भांतलें डिस्कशन हें पार्लमेंटान आशिल्लें इनसॉल्वन्सी एंड बँक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बील 2026 म्हणजे एक नवो एक्ट केलो कारण हेच्या पयलीं बँकांक लोक फटयताले पयशे घेताले तातूंतल्यान कसो कंट्रोल करपाक जाय ह्या पद्दतीचें बील ह्या वर्सा ह्या बजेट सेशना भितर पास जालें. सेंट्रल आर्म पुलीस फोर्सीस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बील 2026 हें बील ह्या अधिवेशनात पास केलें आनी तेच्या नंतर जनविश्वास अमेंडमेंट बील 2026 इज ऑफ डुईंग बिजनस हे बरीच जे रुली आसात 1947 पासून बरें तशेंच चलताले पूण नरेंद्र मोदीचें सरकार येतकच बरेचशे जी अनवॉन्टेड अशी जी प्रोविजन आशिल्ली ती कट करप आनी जेणे करून सुटसुटीतपणा इज ऑफ डुईंग बिजनस ताका यूज जाय आनी त्यामुळे वेगवेगळी नाका आसा तशी प्रोविजन अशें जे एक्ट आसा की कट करपाक लागून ते एक जनविश्वास अमेंडमेंट 2026 हें ह्या वेळार राज्यसभे भितर पास जालें लोकसभा राज्यसभा त्यानंतर आंध्र प्रदेश रिऑर्गनायझेशन अमेंडमेंट बिल 2026 आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या दोन स्टेटी जातकच की आंध्र प्रदेश ही कॅपिटल सिटी अमरावती आणि त्यामुळे त्याचे एक अमेंड केलेले असते त्या संदर्भातले बील त्या स्टेटीच्या संदर्भातले ते या वेळाचे राज्यसभेभितर लोकसभेभितर पास झाले आणि ते हे करता आसतना एडिशनल वेगवेगळे विशय जे आमकां स्पेशल मेन्शन म्हणजे एखादो विशय व्हेरी इम्पॉर्टंट आसत जाल्यार तो उलोवपाक कांय अजून संद मेळ्ळी म्हणजे 0 वरां भितर 0 वरां स्पेशल मेन्शन अशा पद्दतीचे जे आसा ताचे भितर हांवें एक विशय जो पळयलो ताचो कन्सर्न रिगार्डींग इन्फ्लुएन्स ऑफ टॉबॅको यूज इन एंटरटेनमेंट मिडिया ऑन यूथ म्हणजे जो टीव्ही सिरियल आसत पिक्चरां आसत एडवर्टिजमेंट करता टीव्हीच आसत अशा हाचेर टॉबॅको म्हणजे एखादी सिरियल उडोवप त्याने स्टायलीन उडटकच ताचो परिणाम जो आसा तो भुरग्याचेर जावंक जायना. बऱ्याच जाणांचो एखादो एक्टर आयकॉन आसता आनी तेणे एखादी सिगरेट उडली किंवा तेणे स्टायलीन केलें जाल्यार त्या भुरग्याक दिसता की तो म्हजो फेवरेट हांवें तशें करचें आज कशें आपल्याची सोशल मिडियातली फुडें पाविल्ली आसा त्यामुळे तेजेर कंट्रोल हाडचो जेणे करून भुरगे तेजेर इन्फ्लुएन्स जावचे न्ही आनी त्यामुळे सरकारान तेचेर एक प्रोविजन हाडचें अशा पद्दतीचो विशय हांवें ह्या वेळाचेर म्हाका 0 वरांचेर हो विशय घेवपाक मेळ्ळो आनी त्या नंतर ताचो खूब जाणांचे हें रिएक्शन की इज अ व्हेरी गूड इशू कारण तुमचा एकतर म्हाका एकट्यान म्हणलें की इज ऑलमोस्ट 25-27 इयर्स त्यामुळे की आपलो एक येयलो पण त्याने सिगरेट उडटाना आपल्याक दिसलो सिरियलान जाल्यार आपल्याक दिसता की हांवें तशी स्टायल मारची आनी त्यामुळे ताचेर थोडोसो कंट्रोल घेवचो भुरग्यांच्या मनाचेर परिणाम जावचो तो विशय हांवें राज्यसभे भितर घेतलो आनी बाकीच्या खासदारांनी ताका मागीर समर्थन दिलें. त्यानंतर दुसरो जो आशिल्लो की वायल्ड लायफ जे आमी पळयतात की हत्ती आसत स्पेसिफीक हत्ती बाकीचे वेगवेगळी जी रानांतली जनावरां जी येतात ती बागायती आसत शेतां आसत वेगवेगळी झाडां आसत लोकांच्यो
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्याचो सरकारान केंद्र सरकारान स्टेट सरकारान तो फंड दिवन प्रोटेक्शन वॉल्स रानांतल्या जर केली आसत आनी त्याच बरोबर फूड बेरींग ती झाडां आसात म्हणजे आमी कितें जाता की एखादी जनावर सगळं कितें जाता रानांत खावपाक जर मेळना जाल्यार सगळें जाता आनी त्या भायर रानां भितर झाडां लायता आसतना तेजी फळां येतात जी फळां ती जनावरां खावपाक शकतात अशा पद्दतीचे फ्रुट्स थंय लावच्यो आनी एक प्रोटेक्शन वॉल बांदची ती खूब शेतकऱ्याक खूब अशें ना म्हणटा सरकारान तेचेर कितें तरी वेवस्था लावची ह्या संदर्भात तो विशय हांवें पार्लमेंटान परमनंट प्रोटेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो जेणे करून शेतकऱ्याकूय एक हें दिसूं जाय की येस ताका चिंता आसता की आज केळी लायली परत तिजो पर्यंत उरतलें काय कितें अननस लायले आसत वेगवेगळी किंवा हांवें कोकोनट आसत कारण ते येता बरेचशे ते दुकानाचे काडटा आनी खातात म्हणजे ते नाशाडी काजूची कलमां लायली की त्यामुळे तेचें प्रोटेक्शन उरपाक जाय जाल्यारूच एक शेतकऱ्याक एक कॉन्फिडन्स येतलो ताका दिसतलें की हांव जें करता ताचो म्हाका फळ मेळटा बरेंच जर दवरलो बाकीचें पीक लावन कापणी आनी वयचे आदले राती बरोबर जाली नाशाडी जाल्ली आसा आनी त्यामुळे तेचेर एक कंट्रोल येवचो हो एक विशय हांवें पार्लमेंटान घेतलो. दुसरो एक डिमांड फॉर इन्क्लुजन ऑफ टॅनंट फार्मर्स फ्रॉम गोवा अंडर PM किसान सन्मान निधी केंद्र सरकारान नरेंद्र मोदीच्या सरकारान एक बरो निर्णय घेतलो की शेतकरी जो आसा कारण आमी बाकीच्यो सगळ्यो तरी गोश्टी केल्यो आसत हे सगळे फायनल एका शेतकरी शेत जेन्ना एखादें आमी शेती म्हणल्यार तर सगळ्या तरेची शेती आसा केवळ भात शेती अशें म्हणटा एवरीथींग इज ग्रोन इन द फील्ड आनी त्या वेळार तातूंतल्यान तांकां थोडीशी मदत मेळची पूण वर्साक एक 6,000 रुपया तांच्या अकावंटार वता प्रायम मिनिस्टर PM किसान सन्मान निधी स्कीम देशभरा भितर सादारण 11 कोटी फार्मर्सांक ताचो लाभ मेळटा 11 करोड आनी हांवें ज्या वेळार जर एक स्टॅटिस्टीक घेतलें जाल्यार गोंयचे आमच्या फक्त 6,000 लोकांक मेळटा 52,000 सादारण एवरेज शेतकरी आसात वयर सकयल जावं शकता एक्झॅक्ट फिगर न्ही पूण 52,000 प्लस मायनस आनी ह्या लोकांक तें मेळना रिजन कितें तर कांय जाण जे आसात ते टॅनंट लायिल्ले आसा पूण तरी कंपनीचे लँड आसा पूण तो टॅनंट आसा त्यामुळे ताका ती मेळना कोण तरी भाटकाराचे लँड आसा पूण ती टॅनंट लँड आसा ताका ती मेळना आनी त्यामुळे हांवें केंद्रा कडेन एक मागणी केली की 11 कोटी जर देशभरा भितर मेळटा आनी गोंय सारकेल्या राज्यांत केवळ आनी ती टॅक्निकल प्रॉब्लम आसा की दे आर टॅनंटेड त्यामुळे तेजेर एक म्हणलें की सरकारान तेजेर विचार करचो जाय जाल्यार ताचे भितर थोडें प्रोविजन बदल करून गोंयच्या फार्मर्सांक तेचो लाभ करपाक जाय तांकां ते 6,000 रुपया तांकांय मेळूंक जाय कारण ते थंय काम करतात कश्ट करतात पूण तांकां मेळना बिकॉज दे आर नॉट ओनर ते बरें आसा टॅनंट आनी त्यामुळे तेच्यो गोंयच्या सरकाराच्यो स्किमी गोंयच्या आमच्या लिडरशीप ऑफ थॉमस सावंत सरकारा भितर गोंयच्यो स्किमी त्या शेतकाराक मेळटा जाल्यार केंद्रांतली ही जी आसा प्रायम मिनिस्टर किसान सन्मान निधी ही त्या मनशाक मेळची अशा पद्दतीचो विशय हांवें पार्लमेंटान आणि त्यानंतर पर्सनली हांव परत एक रिप्रेझेंटेशन करून हांव शिवराज सिंग चव्हाण जे आसा केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर तांकां हांव मेळून आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी उलयलें आनी ताचो प्रोसेस सुरू करप जेणे करून तांकां ताचो लाभ मेळटलो तो एक विशय उलोवपाक पार्लमेंटान मेळ्ळा. चवथो जो विशय आशिल्लो ते आमी पळयतात की मुंबय गोवा हायवे जो आसा तो सगळ्यांत पयलो हायवे सुरवात केलो पूण बरेचशे टॅक्निकल प्रॉब्लम वेगवेगळे आसल्या कारणान तो पूर्ण जावना तेचेर बेगीनच्या बेगीन तो पूर्ण जावपाक सरकारान पावलां उचलची जेणे करून फाल्यां जर तो कंप्लीट हायवे जालो जाल्यार गोंयच्यान आमी सगळ्यान 7 ते 8 वरां भितर मुंबय पावपाक आज आमी पळयता जाल्यार विमानाचो वेळ खूब हाय आसा मुंबय एक 45 ते 50 मिनटांनी विमान पावता पूण ताचो कॉस्ट जो आसा तो एकदां 5,000 10,000 8,000 अशी लास्ट मिनीट टिकेट करची पडटा ती जर रोड जर बरो जालो एकदम हायवे जालो जाल्यार एक 7 ते 8 वरां पावपाक मेळटा त्यामुळे ताचो फायदो गोंयां बरोबर सिंधुदुर्ग जिल्लो कोंकणा पर्यंत जावं शकता त्या विशयाचेर हांवें उलयलो तें जावचें बेगीन करचें म्हणून त्या नंतर बरेचदा खूब जाणांचें अशें की पोस्टान जे काम करतात आमच्या गोंयचे पोस्ट ऑफीस जे आसा इट इज नॉट इंडिपेंडंटली फॉर गोवा पोस्ट जें आसा तें पोस्टल सर्कल जें आमचें आसा तें सर्कल इज महाराष्ट्रान गव्हर्मेंट पोस्ट सर्कल आनी त्यामुळे त्या डिपार्टमेंटान एखादी नोकरी जेन्ना घेता त्या वेळाचेर ती ओन्ली गोवाची जायना तेची रिक्रुटमेंट
रिक्रुटमेंट जी आसा ती सर्कल म्हणून जाता. सर्कल म्हणून जातकच त्या त्यांच्या कॉम्पिटिशना भितर आमचे गोंयचे भुरगे टिकना. आणि बऱ्याचदा कशें आसता की 100 भुरगे जर नोकरेक लागले जाल्यार हार्डली 10 भुरगे वगैरे आमचे आसतात. बाकी सगळे महाराष्ट्रात इज अ बीग स्टेट. सो आनी त्यामुळे एखादो पयलीं गांवांनी जेन्ना ग्रामीण भाग जे आसा, ग्रामीण पत्रावळीचे गांवांत जे पोस्टमॅन आसा, तो आपलो वेवसाय सांबाळून तेंच्यांनी करप अशें आसता. आनी त्यामुळे आज हळू जावपाक लागलें कितें, पोस्टमॅन जो येता तोय सद्या महाराष्ट्रांत उद्योगपाक लागला. तेका हांगाल्यो एड्रेसूय कळना, कारण तो नोकरी घेता कारण सर्कल ओवरव्यू डिपार्टमेंट जे आसा तेका ना म्हणपाक शकना. तेका कारण सर्कल एक जाता, रिक्रुटमेंट एक जाता. आनी गोंयचे भुरगे जे आसा ते हातूंतल्यान वंचीत. आनी त्यामुळे खूब जाण भुरगे फुडें येताले पेपरांत की आमी सादो पोस्टमॅनाची सुद्दां नोकरी आमकां मेळना. तातूंत सावंतवाडीचो येता, कुडाळचो येता, आनी खंयचो येता. आनी हे सगळे जातकच सुद्दां रिक्रुटमेंट जाल्या नंतर एक वर्सभर जाल्या नंतर ते ट्रान्सफर करपाक मेळटा. आनी हे महाराष्ट्रांतले वगैरे भुरगे आसले ते कितें करतात की वर्सभर नोकरी करतात आनी तरी रिजल्ट येता आनी परत ते आपल्या बॅक टू दॅट स्टेट वतात. एखादो नागपूरचो भुरगो जर लागलो वर्सभर काम करता आनी परत तो आपले ट्रान्सफर घेता नागपूर. पूण हांगा जी वॅकन्सी आसा ती खाली ती भरपाकूय मेळना, कारण ती वॅकन्सी करून ताका दिलेलो आसा. आनी त्यामुळे हाचेर हें एक कितें जावन ताचो फायदो गोंयच्या लोकांक जावचो, गोंयच्या भुरग्यांक जावचो. म्हणून हांवें एक डिमांड केलो की आमकां गोंयांक लागून डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडंट पोस्टल सर्कल फॉर गोवा. आमचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आमची इंडिपेंडंट स्टेट आसा. आनी त्यामुळे इंडिपेंडंट स्टेटीक इंडिपेंडंट हें सर्कल जें आसा तें वेगळें सर्कल जावचें, जेणे करून जॉयंट सर्कल जें आसा तातूंतल्यान आमकां फायदो व्हडलो काय मेळचो. इंडिपेंडंट जालें जाल्यार फायदो मेळपाक शकता असो डिमांड हांवें ह्या पार्लिमेंट सेशना भितर. आनी त्यामुळे वेगवेगळे विशय, कांय विशयाच्या डिस्कशना भितर पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा, कांय बारीक बारीक वेगवेगळे क्वेश्चन उलोवपाक मेळटा. आनी वेगवेगळे हातूंतल्यान आमचे विशय जे आसात गोंयच्या संदर्भांत त्या संदर्भांतले विशय मांडपाक मेळटा. आनी त्यामुळे काल पार्लिमेंट सेशन आमचें हें जालें, सिनेट जावना तें परत 16 तारीख एप्रिलच्यान परत सेशन सुरू जातलें. कितले दीस जाले तातूंतल्यान बरे बरे विशय घेवपाचे आसा. आनी ह्या दरम्यान आमी एक सुद्दां घेतली, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी इंटरनॅशनल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन दवरपाक जाय म्हणून खासदारांच्यो वेगवेगळ्यो समिती केल्यो. आनी प्रत्येक कंट्रीक एक जागा खासदारांची एक ताका इन्चार्ज आनी बाकीचे मेंबर अशे ऑल पार्टी डेलिगेशन, ऑल पार्टीचे खासदारांच्यो वेगवेगळ्यो कमिटी केल्यो वेगवेगळ्यो स्टेटी. आनी ताचे भितर म्हाका जें आसा एक हांव भरतें समजता की युक्रेन जे कंट्री आसा तांचे बरोबर रिलेशन दवरपाक म्हजें नांव तांचे भितर नॉमिनेट केल्लें आसा. सगळ्या एक 10 खासदारांची एक टीम आसा. आनी त्यामुळे वी आर पॉलिटिकली तांचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तांच्या देशांतले. सो वील बी इंटरॅक्टींग, आमी मेळप उलोवप, आमी थंय वचप त्या अशा पद्दतीन तेजे वयर अमेरिके बरोबर आसा, दुबय आसा, सगळ्या स्टेटी भितर एक 60 कंट्री वेगवेगळ्यो जगांतल्यो तांचे कडेन इंटरनॅशनल रिलेशन करपाकूय हें केलें. त्यामुळे एक येणाऱ्या दिसांनी एक बरें वातावरण देशभरा भितर जावपाक प्रयत्न आसा. आनी त्यामुळे एकूण अशा पद्दतीचो नेहाळ हो ह्या पार्लिमेंट सेशना भितर जालो. हांवें थारायलें की हांव खासदार जाल्या नंतर हांवें थारायलें की प्रत्येक विशय जो आसा ह्या संदर्भांतलो तो तुमच्या पर्यंत पावचो आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावचो. म्हणून आज ही खास प्रेस कॉन्फरन्स आपली आनी तुमी सगळे ये जैसा ईरान, अमेरिका, इजराइल वॉर इंटरेस्ट चालू हो जातं त्याचं भारताचं ते पुढे ठेवून ही कशें जाता की डेफिनेटली परिणाम जो आसा तो देशचो फरक करता. तरी पण हें आसा की आमच्या सरकारान माननीय मोदीजी तेजी एक्सायज ड्युटी जी आसा ती कमी केली, जेणे करून लोकांक चड त्रास जावचो ना. पूण हें कंटिन्यू उरलें जाल्यार नंतर ताणें ऑल सगळ्या चीफ मिनिस्टरांची मिटींग केली, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक सांगलें की ह्या वेळाचेर आमी एक जावप पॉलिटिकल राजकारणाय मागितलें. पण आमी कारण हो विशय तेंची झगडी पेटोवपाचें काम आमी करूं ना, आमकां तें कळ्ळें ना. त्यामुळे मोदीजीचे जे इंटरनॅशनल रिलेशन आसा त्या आदाराचेर आमकां थंयच्यान जें, कारण कशें आसा की पेट्रोल गॅस ही आमचे कडेन मटेरियल घेना, आमकां भायली सायडच्यान येता. तें रॉ हाडून तें तयार करतात, पेट्रोल गॅसूय हाडून करतात. आनी त्यामुळे ते हाडपाक
वॉर जाता त्याचो एका देशा बरोबर सगळ्यांक जगभरा भितर आज तेचो डेफिनेटली त्रास आसा तो डेफिनेटली जाल्लो आसा पण सरकाराचो प्रयत्न आसा आमी तातूंतल्यान कशे भायर सरता कितें आसा बाकी सगळे गोश्टी जाता गॅस वापरण्यात ना सगळे डिपेंड ऑन अदर्स त्या त्याच्याच कडेन तर हें सगळें सुरू आसा त्यामुळे सरकाराचे आपल्या बऱ्या उद्देशाने तातूंतल्यान हाडपाक लागून गॅस बदलितल्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. तानावडे बाबा तुम्ही एक महामार्गाचा विषय आहे पोस्ट विषय म्हणून मुंबई गोवा महामार्ग कितलीशीं वर्सां जाली प्रलंबीत आसा ताचेर तुमकां आश्वासन कितें मेळ्ळें पोस्टलाचे एकूच दोन आमचो रिलेटेड प्रश्न आसा पोस्टलाचे हेचेर कितें आश्वासन मेळ्ळें आनी असोच रिलेटेड BSNLाचो प्रश्न आसा BSNLा खातीर लोकांक खूब त्रास जाता तो ताचेर एक तर एक कशें आसा की हो जेन्ना आमी विशय उलयता त्या वेळाचेर तो विशय उलयता एक 8-10 दिसांनी त्याचेर मागीर ताचो रिप्लाय येता. आतां एग्रीकल्चर सन्मान निधी जो आसा PM किसान सन्मान निधी त्या संदर्भात हांव तेंचे कडेन वैयक्तीकूच पर्सनली वचून परत मेळ्ळो शिवराज सिंग हो विशय पयर जाल्या कारणान हांव परत काल परत सांगायलें म्हाका परत मंत्र्याक मेळपाक मेळना पूण हांव जेन्ना 16 तारीख उतरलें तेंचे कडेन परत उलयलो पण ताच्या रोडाच्या संदर्भात तांच्यांनी म्हणलें की आमी तो पयलीं प्रयत्न करपाक आनी हांव तेंका पर्सनली वचून मेळपाचो आसा ते कितें जालें उलयलो आनी मागीर हांव काल गोंयांत तेंका मेळपाक मेळना आनी आमच्या पार्लिमेंटान एक सिस्टम आसा की तुवें उलयल्यानंतर तो तुका तेन्नाच रिप्लाय दिना ऑफिशियली ताचे प्रोसेस आसता तो प्रोसेस सुरू जाता ताचो लिंक ते घेतात आनी मागीर ते तुका कितें हें तें सांगतात त्यामुळे तो जो आसा तो BSNLाचो विशय तसोच आसा बरेचशे आसा ते केंद्र सरकारचे जे आसात BSNL आसा पोस्ट ते सर्कल आमकां सगळ्यांक महाराष्ट्रात उरता त्यामुळे ताचो अडचण जाता आनी म्हणून त्या संदर्भांतले म्हणून तशें रिक्रुटमेंट सुद्दां पळयता जाल्यार भायले येतात त्या संदर्भात ते पळयता ताका मागीर पर्सनली वैयक्तीक वचून हो जो किसान सन्मान निधी आसा ती गव्हर्नमेंट मेळटली खूब जाणांची कितें आसा की इन्व्हेंटरी केल्ली नासता की बापायच्या नांवार आसा भुरगीं म्हणटा तेंच्यांनी तें कितें केलां की भुरग्यांच्या नांवार कॅन्सल केलां तेंच्यांनी कित्याक जो पर्यंत तेंच्या नांवार शेत जायना तो मेरेन ते म्हणटा की तुमकां मेळना तें आनी हो विशय कितें तेंच्यांनी फाटल्या वर्सा 4,000 सुमार शेतकारांक कट केले भितरले म्हणजे हें करून हेंच करून उडयली कटूच करून उडयली ह्या खातीर कितें कित्याक चडशे जाल्यार भाटकाराच्या नांवार आसा पेमेंट हांवच उलयलो करता म्हणून ते म्हणून आमचो हें आमी हें आसा भितर कितें आसा जी स्कीम गोंयच्या सरकार लोकांक शेतकऱ्याक दिता पळय त्या पद्दतीची स्किमी केंद्र सरकारान आमकां दिवचे गोंयच्या सरकार टॅलेंटेड प्लॅन आसत जाल्यार म्हाका दिसता हांवें म्हज्या नदर दिता पूण ती जर दिता जाल्यार ती त्या पद्दतीचो हें घेवन कारण कितें आसा तुवें थोडोसो बदल ना दिना ते नांवार ना तुमी दिना गोंयची स्कीम दिना म्हणटात ना कित्याक आसले दिल्ले तेंच्यांनी स्टार्टींग दिल्ले पूण कॅन्सल केले PM किसान सन्मान निधी हो गोंयचो न्ही तो केंद्राचो म्हजो विशय आसा तो केंद्रांतली स्कीम ही जी आसा ती टॅलंट सुद्दां जर आसत जाल्यार मेळूं जाय पूण म्हज्या अंदाजान कारण आमच्या गोंयांत 20,000 शेतकऱ्यांक मेळटा पूण गोंयच्यो स्किमी ज्यो आसात शेती संदर्भांत त्यो खूब लोकांक मेळटा त्यामुळे तेची कनेक्टिविटी कितें आसा ही ह्या संदर्भांत ती चवकशी चवकशी करून तो मेळचो अशा पद्दतीन कित्याक तेंच्यांनी कॅन्सल केले ते हांव उलयता आदल्यान कितें जें आसा तें प्रूफ घेवन कारण त्या संदर्भांत आमी खासदार बाबा एक महत्वाचा प्रश्न गोंयची एकूण परिस्थिती पळयली तर काणकोण ते पेडण्यापर्यंत सध्याच्या दिसांनी थोडं फाटीं गुन्ह्यांचे प्रमाण खूप वाडलां सोहम नायक सारखे खूब व्यक्ती तयार जातात बाकीचे आंदोलनां जातात मर्डरूय सध्या वाडलेले आसात तेवढं ह्या दृश्टिकोनाचे तुम्ही खासदार मंडळाकडे कितें आसा पळय दीस इज नॉट रिलेटेड टू मी इज रिलेटेड टू गोंय सरकार पूण आमचो माननीय मुख्यमंत्री ह्या संदर्भातली बरेच लोक तांचे लक्ष आसा आनी म्हाका दिसता बऱ्योच केसीस ज्यो आसा अशा पद्दतीन इमिडिएटली आमी तातूंतय कांय आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटानूय तेंचे अभिनंदन करूया कांय गोश्टी इमिडिएटली ताचो सुडावो जो आसा सुडावो तोय आमचे सरकार करत पुलीस डिपार्टमेंट करता आनी त्यामुळे पूर्णपणे आमच्या मुख्यमंत्री ताचें लक्ष आसा ते करता तेचेर हांव खासदार म्हजो रोल आसा पूर्णपणे सरकार प्रयत्नशील आसा ते सध्या या गोव्याचं बरें जालें
साधारणतः 2217 कोटी आरोग्य विभागाच्या अलॉकेट केलं. आता तुम्हाला असं दिसत नाही की डायरेक्टली की बाबा जेवढं बजेट वाढते तसं बाबा रुग्णांची संख्या जास्त वाढते, जसं डायबिटीज असू दे, कॅन्सर असू दे, याच्यावरती आता हॉस्पिटल वगैरे सगळे खर्च होते, पण ते होऊच नाही म्हणून असं काय एक नंबर एक मी तुला सांगतो, कारण मी याचा संबंध देशामध्ये गोवा ही एकमेव स्टेट आहे की ज्या राज्यामध्ये आरोग्यासंदर्भात अत्यंत चांगल्या पद्धतीची काळजी घेतात. तू जर जाऊन तुला साधं एम्समध्ये सगळं एम्स तिकडे लोकांची परिस्थिती कमी पण पुष्कळशांमध्ये सुटलेली असतात. तिकडे कन्सल्टंट जे असतात मेन डॉक्टर ते सामान्य माणसाला भेटतच नाही. ॲटलिस्ट गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आपल्या देशामध्ये ज्या तऱ्हेचं ट्रीटमेंट गोव्यामध्ये गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये मिळतात असा सारा प्रायव्हेट हॉस्पिटल सुद्धा बाहेर भेटत नाही फ्री ऑफ कॉस्ट. माझे तीन त्याच्याकडे दयानंद सामंत 3 स्वास्थ्य सेवा योजनेचा कार्ड असतं तर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होत आहे. एखादा बाहेर काढा तर नेवर बिकॉज इट इज नॉट त्यांनी तो आपलं कार्ड किंवा आयुष्यमान कार्ड जे असेल ते. पण इकडचं आपलं कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट बरीचशी इकडची गोव्यामध्ये प्रायव्हेट हॉस्पिटल बंद झालं कारण त्याला पेशंट येतात. प्रत्येक लोक प्रिफर कुठे करतात बस इथे गव्हर्नमेंट. आपल्या ह्याच्यामध्ये डायबिटीजसाठी असेल याच्यासाठी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्सुलिनपासून इन्सुलिन मारण्यासाठी लागणारी ती हे आहे ना ते पण फ्री ऑफ कॉस्ट देतात. आणि त्यामुळे गोव्यामध्ये या याचं डायबिटीज आणि प्लस केंद्र सरकारनं एखाद्याला वाटत असेल की आपल्याला स्वस्तात ही सगळी द्यावी पाहिजे तर जनऔषधी केंद्र म्हणून जी आहे ती आपल्या म्हापशामध्ये पण आहे गोव्याच्या राजीव हॉस्पिटल. म्हणजे डायबिटीजची एक स्टेप्स त्यामुळे 10ची स्टेप जर प्रायव्हेट ह्याच्यामध्ये जर जाऊन घेतली तर त्याला 50 रुपये जर घेतली असेल तर तिकडे तुम्हाला ती 10 ते 15 रुपयामध्ये भेटतात. माझा प्रश्न असा होता की सुरुवातीला खर्च करतात तुम्हाला जर मी म्हटलं डायबिटीज वाढ पाहिजे काय तर तुम्ही मला नको मला हेल्थचा राहायचा म्हणा. आता ही जी संख्या जी वाढते ना ती वाढू नये यासाठी त्याला गव्हर्नमेंट काय त्याला कसं आहे कारण आपल्या आता मला पण आहे जीवनशैली त्याला सरकार काय करतं जीवनशैली आणि खाण्यावर कंट्रोल. डायबिटीज एखाद्याला असेल त्याला एक असेल घरातून कोणाला असेल तर त्यात कंटिन्यू त्याला सरकार काय करणार. तर सरकारचं प्रोव्हिजन जे आहे ते मला एक तरी सांग की ह्यासाठी कमी पडत असं नाही. मी तुला सांगण्याचा प्रयत्न काय करतो की तू सांगतो की बजेटमध्ये अलोकेशन आहे म्हणून तर हे सगळ्या आपण देऊ शकतात. पुढच्या राज्यामध्ये हे फॅसिलिटी भेटत नाही. गोवा जर सोडलं असेल फ्री ऑफ कॉस्ट आणि चांगलं मेडिसिन कुठे भेटत नाही. आणि त्याला ऑप्शनल पाहिजे असेल तर आयुष हॉस्पिटल अत्यंत चांगलं आहे. इथे पुढे आयुष रिसर्च सेंटर गोव्यामध्ये कुठच्याही तुम्ही हेल्थ सेंटरमध्ये चला. मी साधारण उदाहरण देतो महे मतदारसंघ महेचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहे. A to Z तिथे ट्रीटमेंट होतात म्हणजे सगळं टेस्टिंग पण यायची गरज नाही. सागेमध्ये चला पिचोलीमध्ये चला कुठेही चला. त्यामुळे चांगल्या पद्धतीची ट्रीटमेंट ही गोव्यामध्ये भेटते. इतकं मी तुला कामाने सांगतो. आणि एक निवडक प्रश्न असा कोंडा बायपोल्स सध्या कोंडा बायपोल्स दाखवायचे आसा. उमेदवार कमी आसा विरोधकांचो एकत्रितपणा पक्षाच्या एकूण निर्णयाचेर कितलोसो परिणाम जातलो. म्हाका दिसता की फोंडा बायपोल चड वेळ कारण म्हाका केरळ राज्याची जबाबदारी आसा हांव चड वेळ दिल्ली किंवा थंय उरता तरी पण टायम काडून हांव गेल्या आठवड्यान एक दीस फोंडा गेलो आनी कालूय फोंडा गेलो आयजूय फोंडा गेलो. पण भारतीय जनता पार्टीची एक व्यवस्था संघटन म्हणून बरी लागलेली आसा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वतः ते लक्ष घालून आसात. आमचे मंत्री आमदार सगळे वतात आणि खास करून आम्ही जरी गेले